गणपती बाप्पा घराघरांनी येवकारपाक लोक आतुरतायेन वाट पळयतात, मात तांकां आकार आनी रंग दिवपाचे महत्वाचे काम करतात ते मुर्तीकार। ही म्हापशेचो मुर्तीकार संतोष पांडुरंग गोवेकराची चित्रशाळा। तन मन धन समर्पण करून तो मुर्त्यांनी जीव ओतता। जेन्ना गणपतीच्या फुड्यान बसता पळय तेन्नाच कळटा की गणपती कितें तें। त्याच्या पयलीं कांय कळना। गणपती तो गणपती आनी तुका दिवपाचो कारणूय तोच, विद्याय तोच आनी सगळें दिवपाकूय तोच। तेच्या फुड्यान बस आनी माग बाबा आपूण हें काम तुजें करता स्टार्ट। तेन्ना करूंक स्टार्ट केलें तेन्ना हांवें म्हाजी जर्नी चालू केली। तितून इल्लें 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 करता करता म्हाजें जवळपास आतांच्या हितून जातलें म्हाका गणपती स्टार्ट केला जवळ जवळ 23 वर्सां कंप्लीट जाली सारकी। हे 23वे वर्स। सुरवेक नागाचे एका ल्हान मुर्तीसावन सुरू जाल्लो ताचो प्रवास सद्याक सुमार 350 वर गणपतीच्यो मुर्त्यो करपा मेरेन पावला। मातयेच्या कामान नागोबा पयलीं गेले, नागोबा उपरांत स्वताचो गणपती पयलो स्टार्ट केला हांवें। एक मनांत दिसलें आनी गणपतीन आशिर्वाद दिलो। हांवें खंय शिकोंक ना, गणपतीच्या फुड्यान बसलो आनी शिकलो। 2000 सारकी म्हाजी शाळा चालू केल्ली हांवें। 2000 शाळा मागीर इल्ले 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 केलें। ते आतां गैर भरपूर आहा, कामगार आसता, एक 5-6 कामगार आसता। चेडो करता, बायल रंगयता। म्हणजे तुम्ही स्वतः तयार करता, गणपती घडयता आणि तो स्वतः तुम्ही रंगयता। हय, म्हणजे रेडीमेड गणपती आणि डायरेक्ट फक्त न रंगयता गणपतीचे बीन अशी कितें मागणी असता तेका? आसता आनी बायलांनी हाडचें पडटा। कितें करतलो, सगळ्यांनी त्या जागी हाडूंक जाय न्हू। नाजाल्यार आमी चडशे मातयेक हे करता, मातयेची चड करता। चडशे लोकांक मातयेची आवड आहा, करता। संतोषाचो हो वांगडी नारायण गावडे। संतोषाच्या चित्रशाळेंत फाटली 7-8 वर्सां तो मुर्त्यो करता। पावडर मारायची, पावडर मारल्यावर माती रोल केला जातो। रोलने माती चेपत साचा भरला जातो। ओके, भरल्यानंतर पूर्ण साचा भरल्यानंतर हा असा जॉईंट मारला होतो। जॉईंट मारल्यानंतर पाटावर उभा करून साचा ओपन केला जातो। नंतर गणपती तुम्हाला असा, म्हणजे नेमकं किती तास लागतो तो साच्यातून तो तयार व्हायला? अर्धा पाऊण तास। पाऊण तासात? जास्तीत जास्त। कोणत्या मातीचा जास्त करून वापर केला जातो याचा? चिकन माती, गोव्यातली चिकन माती। कुठून आणता तुम्ही? संतोषाक ताचे चित्रशाळेंत मजत मेळटा ती ताचो चलो आनी करकान्तीची। ताची ही मूर्ती कलेची परंपरा ताचो चलो सांबाळटलो म्हूण ताका विश्वास। करूंक जाय। हांवें 3 तरेचे वेगळे वेगळे केला। एक शंकराचे केला, एक बाळू मामा केला निळ्या पॅटर्नान, एक जय मल्हार तो चालू घातलो। अंदून म्हाज्या हितून 2 वर्सां पयलीं केल्लो, अंदूय चलयला। आनी आतां कोण सांगता तशें कितें पॅटर्न दिता। आतां ते पेंटचे अशें वाकडे तिकडे आसता त्या कारणान तेय करचे पडटा। लोकांची आवड निवड दवरची पडटा। तुमच्या या वाटचालीक तुमकां कोणाकोणाचो सपोर्ट आसा सर? म्हाजो पयलीं म्हटल्यार की म्हाजो बायलेचो, बायले उपरांत चेडो आतां करता। चेडो जवळ जवळ 21 वर्साचो आहा आनी म्हाजे कामगार। जेन्ना तुमकां कामदाराची जेन्ना खूपशी अशी गरज असता, पण जशें तुमी म्हटले की आता ह्या कलेक कोण वाव दिना आणि कामदार सोदपाक खूप अडचण अशी येता, तेन्ना तुम्ही कशें कितें? आतां पळय कामगार गावपाक मुश्कील गावता गांवांना। आतांची पिढी म्हणटा ना आमी हें काम करपाक वाजता। आतां कोण आवड आहा जाल्यार तेणी येवचें काम करचें। आमी आसात दिवपाक काम। म्हळ्यार गावता जाल्यार गांवा पर्यंत पळोवंक जाय, जाता तितलें। आतां तें गावपाक कामगार मुश्कील जालें सद्या। मातयेच्या कामाक चड एवॉयड करता लोक, कित्याक म्हणून खबर ना। म्हाजें मत अशें आहा की लोकांनी येवचें, फुडें सरून आनी काम करचें। पहिली तशी पिढी आसा तुमच्या घरान, सो तुम्ही येणाऱ्या जनरेशनाक आणि आताच्या जनरेशनाक कितें मेसेज दिवंक सोदता? पळय आतां येणारो जनरेशन म्हणल्यार म्हाजो चेडो आतांच चालू केला। तेच्या फुडें ती चलयतलो आनी तेच्या फुडें तो तिची कोण आहा ती चलयतली। म्हाजो चेडो ही शाळा चलयतलो हें म्हाका अपेक्षा आहा। आनी आतां हेच्या फुडें हांव जाता तितलें म्हाजे कडेन ट्राय करतलो। कोणी येवचें, कोणी शिकचें म्हाजे कडेन, हांव शिकोवपाक तयार आसा। म्हाज्या शाळेन कोणी येवन काम करता म्हणून जाल्यार काम करपाक दिता हांव यो काम करपाक। आनी म्हाजो चेडो फुडें चलयतलो। म्हाजी पयलीच पिढी आनी हांवेनूच चालू केलें।
आनी म्हाका आवड आसल्या कारणान आतां चेड्याकूय म्हाजी आवड आसा. चेडो आतां शिकपाक जाय. पळय, कोणाक आवड आहा तेणी ह्यो गोश्टी करच्यो. आमी ना म्हणिना, आवड घेवची सुद्दां. कला ही केन्नाच सोंपना. जितली घेतलो तितली आनीक आनीक तकली चलतली, तितलें तुजें काम वाडटलें, तितलें तुका आनीक बरें दिसतलें काम करपाक. जसो म्हाजो चेडो आतां इल्लें इल्लें काम करता, म्हाकाय बरें दिसता की चेड्यान फुडें चलोवची आनी चलयतलो आनी हेच्या फुडें सुद्दां करतलो तो, हे आशा आहा. आनी आतांच्या भुरग्यांक इतलें सांगूंक सोदता, जाता तितलें असल्या हेका तुमी या शिका. आमी आहात तुमकां आतां पर्यंत म्हाज्या कडेन जाता तितको आमी शिकोया. मातयेक जसो आकार दितात तशी मुर्ती घडटा. संतोष गोवेकरान तन मन धन दिवन मुर्तेक आकार दिता दिता आपले जिणेकूय आकार दिला. अशे शेकड्यांनी पारंपारीक मुर्ती कलाकार आमकां गोंयांत दिश्टी पडटात. तांचेच कलेचो आविष्कार म्हळ्यार आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या घराघरांत विराजमान जाल्लो गणपती बाप्पा. म्हापशेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर.